जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आबिसोर 19 वोळ 25 ते 30 जेजूच्या कुर्सा सोशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपुनायेन पाळोन येवचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका ताण लागल्या. शिरग्यान भरलोलें दोंडुलतूय आसलें. तांणी शिरग्यान बुडयल्लें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें, आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावन तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुडेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमीन.